सर्वेच por तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो जुआप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तें अशें घडलें सिमोन पेद्रो जवळो म्हणटा तो तोमास गलिलेच्या काना शहराचो नातानाएल जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले सिमोन पेद्रोन तांकां म्हळें हांव मासली पागूंक वेतां तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता अशें भायर सरन ते दोणीर चडले पूण ते रातीं तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण तांच्या लागीं तो विचारी लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटास तांणी जाळ उडयलें तवळो इतली मासली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेदूर लागीं म्हळें सोमीस तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतास मासली पाकतना काड दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर पाटी आयले तडीतावन ते चड पयस नातले चड उणें 200 हातींभर जायत तडीर देंवतास थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उजार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 इतली मासली आसून जाळ पिंजूंक नातलें जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना तो सोमीस म्हणून तें जाणा जाल्लें तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो तेच परी मासली तांकां दिली मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे पावटी देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलेल्या प्रमाणे आमी पास्काच्या काळार आठवड्यांत आमी आसा आनी ह्या फेस्ताची प्राधान्यता प्रामुख्यता आमी इतले दीस हें फेस्त आचरण करता तें दाखोवन दितात आमी ह्या दिसांनी वाचपां पळयल्यार जेजून ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ताच्या शिसांक दिश्टी पडचें आनी त्या शिसांनी वचून सोम्या जेजूक साक्ष दिवची आमकां पळोवंक मेळटा आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळचो विशय आमकां सक्टांकी जेजूचे साक्षी जावन आपयला आमकां सक्टांकी एक भाग आनी एक जबाबदारी हातूंत कितें आटापून आसा म्हूण सांगल्यार आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिता आसतना देवाची आशिर्वादां आमकां मेळटात आनी सांगातास कश्टी आसात दोनी संगती आसात आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें जेजू ताच्या शिसांक दिश्टी पडलो सांजो म्हणटा तें तिसरे पावटी म्हणून आनी थंयसर ताच्या शिसांनी व्हडलें एक अजाप पळयलें सगळी रात ते मासली पागून आसले तांकां कांय मेळो नासलेलें केदां मनीस देवातावन पयस आसतात तो वळू आमी रिते जाता खाली जाता केदां देव आमच्या जिणेंत आसता या आमी देवाच्या संपर्कांत आसता भरती येता देव आमच्या जिणेंत भरता तें आमी ह्या सुवार्थेच्या वाचपांत आमी पळयता जेजू क्रिस्ताचें मिसांव ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपणाक साक्ष जाल्लो पेद्रू आनी ताजो सांगाती जुवांव कशें देवाळाक येता आसतना एका व्यक्तीक ते जेजूच्या नांवान बरें करतात आनी ताजे उपरांत जाल्लीं घडिता आमी फाटल्या दिसांनी पळयलीं आयच्या दिसाय आमी पळयता एकलो मनीस तोंडो बरो जालो आनी तो पेद्रू आनी जुवांव फाटल्यान येवचें पळोवन
लोकांक म्हळ्यार जुदेवांक आनी सांगाताच प्रधान याजकांक मलगड्यां भिरांत दिसली कित्याक म्हूण सांगल्यार हें अशेंत जालें जाल्यार सगळो लोक हांच्या फाटल्यान वचोंक आसा देखून तांणी आपोवन तांकां बेश्टायलें आनी ताज्या मागीर तांची तनकी केली सगळी रात तांकां बंदेन दवरिल्लें तनकी करच्या खातीर ह्या प्रधान याजका मुखार तांकां हाडलें आमी पळयता हें कशें गे म्हूण सांगल्यार ह्या पेद्रून आनी जुआवन मुखार रावन पेद्रून उलयल्लें विश्वविद्यानिलया म्हूण सांगल्यार युनिवर्सिटी तांचो चान्सलर आसता ताज्या हाताखाल आसलेल्या सक्कड मनशांक शिक्षण सारक्या रितीन वेचे बरी पळोवची जबाबदारी ताजी आनी एकलो रयत आसा तो इस्कालाक वचोना ताका चड शिकप ना ताका ताजो वावर तो करता जावं पुरो कुलीचें काम ह्या शेतान काम करता तो विश्वविद्यानिलयाक वचून ह्या युनिवर्सिटी वचून वायस चान्सलर आसा पळय कुलपती ताका सांगता शिक्षण म्हळ्यार कालें गे म्हणून आनी तो धैर्यान सांगता ताज्या लागीं ही गजल अशी कालें म्हूण सांगल्यार प्रधान याजक सगळ्या जुदेवांक सगळ्या समुदायाक तो प्रथम कित्याक म्हळ्यार त्या देवळाची आनी त्या समर्थीची जबाबदारी ताजे कडेन आसा आनी तसलो व्यक्ती पेद्रूक आनी जुवांक आपोवन बेश्टांक आपयता आसतना पेद्रू कालें करता म्हळ्यार ताका पवित्र पुस्तकाची समजणी दिता ते आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान ह्या किंतावन आयलें गे म्हण ताका ह्या किंतावन आयलें म्हूण सांगल्यार एक ताणें पळयल्लें आनी उपरांत जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत ताका इतलें धैर्य भगलें गे तो मरनाकी भियोंक ना बंदडेक सोडया बंद करचें जैलाचें तो ताच्या जिवा विशयान ती खंत करनासतना कोणा मुखार रावन उलयलो गे म्हूण सांगल्यार प्रधान याजका मुखार रावन उलयलो ताणें साक्ष दिली प्रधान याजका मुखार जेजूच्या मरणाक आनी जिवंतपणाक ताणें साक्ष दिली पेद्रून शिकप नासलेलो मनीस आमी धर्मदूतांची कृत्य पुस्तक वाचल्यार 4थ्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले मनीस आनी हे वचून त्या प्रधान याजक आनी मलगड्या मुखार रावन साक्ष दितात कशें जाता गे म्हूण हें साध्य कशें म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत आमी देवाचो अनुभव केला जाल्यार आयकल्यार न्ही ताचो अनुभव आमच्या जिणेंत आमी केला जाल्यार तो वळ आमकां हें साध्य जाता कोणें बेश्टायल्यार आनी अडकळी गेल्यार आनी कितेंय केलें जाल्यार दामून दवरल्यार आमकां वगो बसोंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो अनुभव आमच्या जिणेंत आसा आनी तातूंत पेद्रू त्या प्रधान याजक मलगड्या मुखार रावन तांकां पवित्र पुस्तक तांकां विवारून सांगूंक लागलो आनी ताज्या मागीर ताणें म्हळें जें कितें सक्कडी सांगून आसलें आल्या हाच्या विशयान आनी ताणें त्या प्रधान याजकाक शिकोवन दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमचे पैकी कोणी रोमाक गेल्यार थंय कोलोसियम पळोवंक मेळटा एम्फी थिएटर म्हूण सांगल्यार रावंड एक व्हडलें बांदप आसा थोडे ताजे वणोदी कोसळून पडल्यात आनी तें कोलोसियम तें कितें सांगता गे म्हळ्यार रोमन कल्चर आनी मायट ताका साक्ष चारित्रीक दृश्टेन म्हूण सांगल्यार रोमागारांनी पयल्या शतमानांत हे व्हडलें एम्फी थिएटर बांदिल्लें केदें व्हडलें हातूंत 50,000 लोकांनी बशी येता आनी तातूंत चक्रवर्तीक ताज्या उपरांत सेनेट सभेच्या सान्यांक आनी ताज्या उपरांत मंथनाच्या कुळयांक बसोवंक वेगवेगळे जागे उरल्या लोकांक हे आसात बसोवंक आनी असल्या ह्या एम्फी थिएटरा भितर कालें जातालें म्हूण सांगल्यार संस्कृती चलतली खेळ चलतले आनी लोकांनी बसून तातूंत पळोवचें आसलें सकयल कितें घडटा तें भोव मजबूत बांदप तवळचे आर्किटेक्ट तांणी हें बांदिल्लें आमचे इंजिनियर प्रस्तूत काळार पूण तवळ चिंता तस जाल्यार संदर्भाचेर येदें व्हडलें बांदिल्लें आनी तें काल्या साक्षावन आसा म्हळ्यार रोमाच्या ताकत बळ आनी तांची संस्कृती तांचें कल्चर हाका साक्ष पूण धार्मीक दृश्टेन पळयता आसतना हें कोलोसियम तें अजुनूय आसा थंयसर तें काल्याक साक्षावन आसा म्हूण सांगल्यार क्रिस्तांव समर्थीच्या बुन्यादीक साक्षावन आसा कित्याक म्हळ्यार सुरवेच्या 3 शतमानांनी चक्रवर्तीच्या आदेशकाल मस्त क्रिस्तांवांक त्या कोलोसियमा भितर हाडिल्लें आनी थंयसर तांकां उजो दिवन हुलपायल्लें तांकां काम्यांक बांदून थंयसर तांचे चित्रहिंसा केल्ली
मन जातींक दिवन काण जावन दिल्लें तालवारीन जीवशी मारले 3 शतमानां 300 वर्सां पर्यंत मस्त क्रिस्तांवांचें रगत थंयसर वळ्ळां आज आमच्या क्रिस्तांव पवित्र सभेचें केंद्र रोम आनी थंयसर वातिकन आसा हें उबें आसा फाटल्या 2000 वर्सांनी आमच्या समर्थीचें केंद्र कित्याक म्हळ्यार तेर्तुल्यानान सांगचे प्रमाणे ह्या मार्तिरांचें रगत क्रिस्तांव समर्थीचें बी भावार्थाचें बी आनी त्या देखून जायत्या क्रिस्तांवांनी थंयसर रगत वळयलां तांकां खंय तावन धैर्य मारूंक करता आसतना ते कोणी तांचे पैकी भियेन नासलेले ते खंतारां गावून येताले मोरोंक आनी ताच्या मागीर एकलो आनी एकल्याक हुरूप दितलो तांकां खंय तावन धैर्य आयलें म्हणून खंय तावन धैर्य घे म्हणून सांगल्यार सुरवेर आपोस्तालांनी शिसांनी जेजू सांगता आसल्या तांणी पळयल्लें आनी त्या मागीर अनुभव केल्लें तें प्रगट करूंक लागले आनी त्या खातीर जिवाचें बलिदानी तांणी भेटयलें आनी तांकां पळयल्ल्या हेरांनी तेंच करूंक प्रयत्न केलें तेय मुखार सरले कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू क्रुसाचेर मरण पावला आनी मरणांतावन जिवंत उठला ताजेर पातयेन दवरताले हर एकल्याक की हें भाग फावो जाता बरें कळीत आसलें देखून ते कोणी मरणाक भियोनात धैर्यान वचून तांच्या जिवाचें अर्पण करी लागले हें सोम्याक साक्ष दिवचें काम फाटल्या 20 शतमानांनी आनी प्रस्तुत आमच्या काळारी जातें आसा आनी अशें करता आसतना साक्ष दिता आसतना मनशांक कश्ट दगदोणी भोगूंकय मेळटा आमी प्रस्तुत संवसाराचेर 800 करोड लोक आसा आनी तातूंत 250 या 60 करोड लोक क्रिस्तांव सगळ्या लोकांक ಒಟ್ಟು घालें जाल्यार हांगा तातूंत 3/1 वांटो लोक क्रिस्तांव आसा वर्त्या अभिमानाची संगत लार्ज मेजॉरिटी धार्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार पूण सांगात आस सगळ्या संवसाराचेर प्रस्तुत 50 देशांनी क्रिस्तांवांक इजा मेळटें आसा आनी तें 5/1 वांटो आफ्रिकांत आनी ताजे उपरांत 5/2 वांटे ते उरलेल्या गांवांनी तर 5/3 वांटे एशियांत म्हूण सांगल्यार चायना आमचो भारत हो गांव आनी तूं कितलो लोक भावार्था खातीर ते कश्ट भोगतात गे म्हणून आमी पळोवं येता चिंत येता जाल्यार मनीस ते भियोन वखद बसनात बकार जेजू क्रिस्ता ते साक्ष दितात आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून प्रगट करतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितली जाणां तुमी मरोवन तयार आहात काला बेश्टेनी क्रिस्ता खातीर म्हणाले सकटांनी जावन दी थोडी आसात कॅनडा देश आसा तो एक कातोलीक गांव अमेरिका सगळ्या नोमण्याचे प्रोटेस्टंट वचून थंयसर आसात ताच्या उत्तराक आसा कॅनडा देश तो एक कातोलीक गांव आनी ह्या कातोलीक गांवांत आतां पर्यंत 54% आसात थोड्या वर्सां पयलें 75% चड आसलें आतां उणें जावन आयल्यात पूण जाल्यार ह्या गांवाक हे क्रिस्तांव समर्थ कशी प्रगट जाली की म्हणून दोगांचें उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता आज आमी जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवचें ह्या विशयांत नियाळ करीत आसा देखून 17व्या शतमानांत फ्रांसाचे मिशनरी ह्या कॅनडा देशाक गेले तांणी सुवार्ता थंयसर प्रगट केली तांचे पैकी दोगांची नांवां आनी दोगांचें व्यक्तित्व जिणी तुमच्या मुखार दवरता एकलो ब्रेबॉफ जॉन ब्रेबॉफ म्हणून जेजुईत आसाक तो थंयसर गेलो आनी ताणें सुवार्ता प्रगट करून सुरू केली मस्तू वर्सां मुसोर कांय जावना कोणी परिवर्तन जावनात हुरोन आदिवासी लोक फर्स्ट नेशन्स कॅनडाचे तांचे मदें ताणें सुवार्ता प्रगट करून सुरू केली आनी अशें करता आसतना एक फावटी दूख वळयलो आनी ते म्हणले अळे वो दूख वळयला काला म्हळ्यार ह्या क्रिस्तांव मनशा बरी आयला आनी त्या देखून वो काले म्हळ्यार अनिश्ट मनीस हो हांगासर आयिल्लो वो काले म्हूण जाल्यार एक कर्ग आनी त्या देखून आमी कश्ट भोगते आसा म्हणून देखून पाद्रवान कालें केलें म्हूण जाल्यार तांणी रावच्या जाग्यार एक कुरीस उबारलो आनी मागोवंक सुरू केलें नोवेन केलें आनी ताचे मार मस्तू पावस आयलो सगळ्यांक खुशी जाली कश्ट येताना मात्र आमी दुसरता
आनी ताज्या मागीर आशिर्वादा मेळटाना वगत बसता आमी आनी लोकांनी कालें केलें म्हळ्यार सवकास समजलें तें कालें म्हणून जाल्यार हो मनीस अनिश्ट आनी करगणी ताज्या बदलाक देवाची काकुळती ताज्या सांगाता आसा म्हणून त्या समुदायाक आनी एक समुदाय विरोधी आदिवासी लोक आसलो इरोकीस हे मनीस आसले आनी तांणी कितें केलें म्हणून जाल्यार ह्या समुदायाचेर तांकां धाड गेली आनी कश्टिलें आनी तसल्या वेळार हो ब्रेबॉफ तो तांच्या सांगाता तांच्या कश्टांत रावलो आनी तांकां बुजवण दिली आनी तांकां ताणें उत्तेजन दिलें जेजू क्रिस्ताचेर पातयेंनी दवरचे खातीर आनी असल्या वेळार ह्या मनशांनी ताका धरलें आनी ताका बांदलो आनी ताज्या उपरांत कालें केलें म्हळ्यार लंकड बरें करून तापयलें आनी ताज्या बुजांचेर दवरलें आनी ह्या कश्टा मदें तो कालें करूं नाका म्हूण सांगल्यार भियोंक ना ताज्या बदलाक ताणें क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केली ताज्या भोंवतणी आशिल्ल्या कोणा सगळ्यांक कश्ट दिताले तांच्या लागीं तो उलयलो हेरांकी सुवार्ता परगट करी लागलो अशें गी तूं तापयलें लंकड कांद्यार दवरल्यार वगत रावना न्ही देखून तांणी एक तापयल्लो लोंकडाचो सरळ ताज्या ताळ्यांत गेलो केस धरून बुड्डिले ओडले आनी ताज्या मागीर पांय कातरले आनी काळीज भायर ओडलें आनी अशें तो मारतीर मरण पावलो आज कॅनडा गांवांत मस्तू क्रिस्तांव आसात आनी कातोलीक आसात जाल्यार ताजें बी ह्या याजकान सुरवेर वचून ओंपुल्लें आनी इतल्या शतमानान तें उरलां आनी एकलो याजक आसा ताजें नांव आयजाक जॉक इजाक होय तशें जाल्यार सादारण 17व्या शतमानांत हो याजक काम करतना तोय गेलो आनी ताणें सुवार्ता परगट केली आनी सुवार्ता परगट करता आसतना वेता आसतना तांच्या लोकांनी म्हळें हे युरोपाचे लोक हांगा आयल्यात आनी तशें जाल्यार गेल्ल्या वेळार थंयसर उरुरें लोकां मदें पळोवंक मेळ्ळें ताज्या उपरांत सिडूब रोग स्मॉल पॉक्स पळोवंक मेळ्ळो आनी तो लोक म्हणलो कालें म्हणटा जाल्यार ह्या युरोपाच्या मनशांनी पिडा ट्रान्सफर केल्या हांगा कोणा मुखांतर ह्या मिशनरी मुखांतर गोऱ्या मनशां मुखांतर आनी देखून ताणें म्हळें ही पिडा हाडली कोणें युरोपाच्या मनशांनी कर्ग हांगासर हाडला मनीस मरते आसात ताजे मदें ह्या याजकांनी सुमार जाणांक हजारो लोकांक पवित्र स्नान दिलें मरच्या वेळार पूण तांच्या विरोध पूण वगत रावूंक ना ते इरोकीस म्हणले ट्रायब फर्स्ट नेशन्स तांच्या पैकी आनी एक ल्हानसो जोम आसलो मखावा आनी कितें केलें म्हूण जाल्यार ह्या पाद्राबाकी धरलो आनी ताका चित्रहिंसा दिली चित्रहिंसा कसली तुवें आमकां पीड हाडून आयलाय न्ही सिडूब रोगा आनी मिजल्स हे हाडून आयलाय तूं हांगा न्ही गी उरुरें पळय देखून ताणें धरले ताजे नाक्षे धरून ओडले नाक्षी कातरतना खंय इल्लेशें चड गेलें जाल्यार मस्त दूख जाता न्ही गी सुमार दीक नुसतो उरता ती मुखार आयिल्ली नाक्षी काट्टी केल्यार दुखना भितर आशिल्ली नाक्षी आसा पळय सांबड्यांत ती मस्त दुखता कठीण तितल्या मातनी ताणें कालें केलें म्हळ्यार ताच्या बोटांची मांसां आनी परत आनी उक्ती करून ताका चित्रहिंसा दिलें मागीर एका स्त्रियेन कालें केलें म्हूण जाल्यार तिच्या लागीं आशिल्ल्या एक हातेरान ताजें बोट कातरलें आनी ताका तांणी कालें केलो म्हळ्यार पाटी फ्रांसाक धाडलो आनी आयिल्ल्या वेळार समेस्तांनी ताका बरो स्वागत दिलो आनी ताका म्हळें हो एक जिवो सांत आमच्या मदें सुवार्ता परगट करूंक गेल्लो जेजू क्रिस्ताक साक सावन गेल्लो मनीस हो कालें म्हूण सांगल्यार कश्ट बगून आयला आनी ताका देखून ताका तांणी स्वागत केलो आवय आशिल्ली घरा आनी ताज्या मागीर तेंत रावोंक सांगलें आनी पाप साहेबान ताका रियायती दिली केलें म्हूण सांगल्यार सदांय मीस भेटोवंक ताजे इतल्याक तवळ तस जाल्यार मनशांक मीस भेटोवंक जायनातलें कालें हें भेटनातलें कित्याक हें भेटनातल्यांक मीस भेटोवंक नातलें कित्याक कशें उंडो दरसो अशें नरेजें न्ही आकमान न्ही देखून हें भेटनातल्यार मीस भेटोवंक नातलें ताका पाप साहेब उर्बान पांचव्यान ताका परवणगी दिली कालें करूंक तूं मिशनरी आनी त्या देखून इतलो वावर करून आयलाय कश्ट बगून आयलाय तुका हें भेटनातल्यार म्हणलें तुवें मीस भेटोवं येता म्हणून आनी इतलें जाल्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत तो म्हणलो हांव परत्यान येता म्हणून एक कडेन कश्ट दिवन आमकां धांवडायल्या उपरांत त्या जाग्यार वचोचें जाल्यार परत्यान आमी चिंताव लोटून गेल्यार कांय वचचें पडत पूण स्वाखुशेन वचोंक कोणी खुशी व्हरनात कित्याक म्हूण जाल्यार थंयचो लोक कोण म्हूण गोत्त आसा हे कश्ट दितात गेल्या परत्यान मरूंक आनी तो गेलो मस्त जाणां नाका म्हळें परत्यान गेलो आनी थंय वचून ताणें सुवार्ता परगट करचें काम मुंद धरिल्लें परत्यान म्हाका भाव भयणीनो
सुवार्थ परगट करची जेजू साक्ष दिवचे म्हळ्यार हे ते काय म्हणून सांगल्यार आमकां कळीत आसा थंय गेल्यार अशें अशें जाता म्हूण सांगून कश्ट आसात मरण आसा क्रुसावाट आसा म्हूण कळीत आसा मागीर थंय वचचें पळय ते जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवची अचानक मरण येता जालें तांचो व्हडलो विशय कांय ना पूण कळीत आसा खंयच्या लोकां लागीं हांव वेता आनी ते लोक खंयच्या तराचे ताणें म्हाका कितें केलां म्हूण कळीत आसून मागीर वचून सुवार्थ परगट करूंक वेचें ते वीरपण हिरोइजम म्हणचे ताका आनी ताज्या मागीर जेजू क्रिस्ताचे हिरो हे मार्तीर सगळे अशेत तो गेलो आनी ताज्या उपरांत ताणें सुवार्थ परगट करचें काम केलें आनी अखेरेक तांणी ताकाय जिवेशी मारलो कशें म्हणून सांगल्यार ताका धरलो आनी ताज्या उपरांत ताका तांणी ऊन उदक वतलें तूं पवित्र स्नान दिताय न्ही हें पवित्र स्नान ऊन उदकान ताजेर माथ्यार वतलें सळसळें उदक आनी ताजे उपरांत उजो पेटोवन ताका जिवेश मारलो म्हाका भाव भयणीनो आज कॅनडांत ऑंटारियो क्रिस्तांवाचो सामको कातोलिकांचो चड आसा आज कॅनडांत कुबेक म्हूण एक प्रांत्य आसा थंयसर फ्रेंच उलोवचे कातोलीक आसात मस्त सुमार शतमानां जालीं हें बियों पडलें ह्या जाग्यांनी कश्टा मदें वचून सौम्या जेजू क्रिस्ता साक्ष दिली ताजी सुवार्थ तांणी परगट केली आनी त्या देखून खंयच्या कडेन संवसाराचेर आमकां क्रिस्तांव मनीस पळोवंक मेळटात कातोलीक पवित्र सभा आसा ताचें चरित्र पळयल्यार आमकां कळटा कोणीय मनशांनी येवन जेजू क्रिस्ता साक्ष दिला आनी त्या देखून आज आमी इगर्जांनी वचून मिसां भेटोवन सकता सक्रामेंत जोडता देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटात सुवार्थ आमी वाचता ही सगळीं आशिर्वादां आमकां मेळटात खंयतावन कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणेंय आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवन सुवार्थ परगट केल्या देखून आज आमी हो फळ भोगता आनी आमी हर एकल्यांनी हें करूंक आसा सोमी जेजू सुवार्थ मारिफात आमकां हर एकल्यांक उलो दिता देखून आमी मिसांव अर्थ करया समजून घेवया आनी सुवार्थे खातीर जिवंक आमी प्रयत्न करया सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा सर्गी आनी संवसारी हर एक दिंबी सोम्या जेजूक मोडूंक फावो हर एकल्या मनशान आमी हर एकल्यान खंयसर सर्गी आनी संवसारी हर एक दिंबी सोम्या जेजू क्रिस्ताक मोडूंक फावो आमी ही सुवार्थ परगट करया तिनांत एक वांटो लोक क्रिस्ताक वळखतात आपणाचो राय म्हणून ते मान दितात आनी वळखतात दिंबी मोडतात उरल्या लोकांक हें काम आमी करूंक आसा आमच्या मुखांतर थोड्या जाणांक म्हणी वचून